ह्या पर्यटन सिजनात रशियेच्यान गोंयांत सुमार 70 चार्टर फ्लायटी आयल्यात. सुमार 700 चार्टर गोंयांत येवपाचो अदमास आसा म्हूण रशियेचो गोंयचो कॉन्सूल विक्टर आल्बुकेर्क मिडिया कडेन उलयलो. रशियनांक गोंय सुरक्षीत ना अशें रशियेन खंयच म्हणूंक ना. एके खाजगी एजन्सीन तसो दावो केला. ती रशियन सरकाराची अधिकृत भूमिका जावंक शकना म्हूण कॉन्सुलान स्पश्ट केलें. बरोबर TTAGचो अध्यक्ष आशिल्लो. Whatever RIC has said, that's a private agency, a private operator, who has been doing probably social service to help the tourists and thereby getting business also. But that's and again the Interfax is also another private agency disseminating news and is in no way concerned with the Russian authorities. There has been no advisory given by the government or by the consulate that Goa is an unsafe place. There have been till today approximately 70 charters that have come from Russia, please. And it is expected that about 700 charters will. गोंय सुरक्षीत सुवात ना अशें रशियेन म्हणलां म्हूण पातळिल्ल्या रिपोर्टाचो गोंयचेर परिणाम जाला. चुकीच्या खबरेचेर खुलासो जायच आशिल्लो म्हूण TTAG म्हणटा. It did have an adverse effect on the image of Goa, which needed to be corrected, and which I feel we together should do by putting back what was our own, in the sense that we are a very safe destination. We welcome the Russians and likewise tourists from other countries. I don't think the Russians have anything to fear about coming to Goa, and I have been to places like Vietnam or many areas of the US and Europe. I'm sure Goa is safer than Vietnam. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. केरी खांडेपारा कोयरा प्रकल्पाच्या सुवातीचे केरी खांडेपार पंचायत आनी फोंड्या पालिकेन इन्स्पेक्शन केले. प्रकल्प सुरू जावकूच ना तरी आसतना पालिका थंय कोयर उडयता. लोकांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागिल्ल्यान पालिकेन कोयर खंय माती घालून पुरयलो. प्लांट सुरू जावचे पयलींच पालिका कोयराच्यो राशी घालून त्रास करता म्हूण लोकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे वचपाची तयारी केल्या. केरी खांडेपार पंचायत वाठारांत लोकांक नाका आसतनाय पालिकेन कोर्टान वचून ही सुवात कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा खातीर ताब्यात घेतली. मात प्रकल्प उबार नासतनाच पालिका थंय कोयर हाडून उडयता म्हूण लोकांचो बोवाळ पडला. प्लांट घालच्या आदी म्युन्सिपालिटी पोंडा म्युन्सिपालिटी हांगा हाडून गार्बेज डंप करता टोटल. हो वास येता म्हणून लोकांनी पोत्तून इन्स्पेक्शन मागलें. सो आमी हांगा आयज पळयता सगळें डंपिंग केल्लें आसा आनी तें कवर करता. एडमीट करनासली म्युन्सिपालिटी. सो हांगा येवन पळयलें पर्सनली. विचारलें तेन्ना म्युन्सिपालिटीन एडमीट केलां ती डंप करून गार्बेज डंप करून कवर अप करता म्हणून माती घालून. आनी तेज्या वयल्यान वास येवचो न्हू म्हणून आयज इन्स्पेक्शनाक येतलें म्हणून म्युन्सिपालिटीन कितें केलां सगळ्याक ब्लिचींग पावडर घातलेलो आसा. जॉयंट इन्स्पेक्शनात पालिकेची कर्मां उक्ताडार आयली. जे गार्बेज आसा पळय ती डंप केली आतां तेजेर कितें आसा माती ओडलेली आसा आनी एक पावडर मारलेली आसा तेका. तेंच्यांनी डंपिंग इतलें करचें न्ही थंय. This is brutal violation. They are coming and dumping the garbage. Legal action notice काडची पडटली पंचायतीक. This is a violation. Pollution बोर्डाकूय कंप्लेनी वतल्यो. म्युन्सिपल पोंडा म्युन्सिपालिटी. परिस्थिती सुदारतली म्हूण सीओ आतां उलोवन दाखयता. I expect to be improving further, and with the cooperation of the panchayat members, the Gram Sabha members, we hope that we will be able to strive still further. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांव पालिकेंतले प्रत्येक जाण आपल्याक जाय ते करतात. स्वताच्या पांयार उबी रावपाची ताकद मडगांव पालिकेक आसा म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयलो. दर एकलो राजकारण करपाक सोदता. एकठांय काम जावंक जाय म्हूण फ्रांसीस म्हणटा. मडगांवच्या कोयरा विलो प्रकल्पा खातीर लँडफील सुवातीचेर फातर बसयल्या उपरांत तो उलयतालो. ही काम करपाची पद्धतूच ना मडगांव. प्रत्येक जण आपल्याक जाय ते करपाक सोदता. You have to work collectively. Unless you work collectively, councillors, staff, MLAs, all have to work. मोठी challenge हा मडगाव, especially garbage and collection of revenue. म्हाका दिसता एक म्युन्सिपालिटी असली ह्या गोंयांत जे आपल्या स्वताच्या पांयाचेर सगळे करू शकता पळय तसली एक म्युन्सिपालिटी म्हणटा ती मडगाव. हांव खात्रीन सांगू शकता इतकी ताकद मडगाव हा. ही ताकद चॅनलायज जावंक ना. हे कारणां वेगळे वेगळे आसतले. आमी पॉलिटिक्साक चड प्राधान्य दिता. वी गिव मोर इम्पॉर्टन्स टू पॉलिटिक्स दॅन गुड वर्क. आमकां आमच्या पेपराचेर नांव येयलें, हांवें म्हटलें तें म्हटलें तितून खूश आसता.
लँडफिल सुवात जाग्यार पडल्यार खंय मडगांवचो कोयराचो प्रस्न सुट्टलो. की ह्या लँडफिल सायटीचो जागा तयार जाली की हो प्लांट फूल स्विंगान चलतलो आनी मडगांवचे गार्बेजीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो पूर्णपणे सुटावो जातलो अशी आस्त बाळगिता. लँडफिल प्रकल्पा खातीर काडिल्ली माती तळेबांद ते आगळी रिंग रोड करपाक वापरची म्हूण विजय उलयलो. ही जी माती आम्ही काडटात ती एक तळेबांद टू आगाळे एक रिंग रोड करूं येता. हो जर रिंग रोड केलो जाल्यार आज बोड्डा एरियाज जे आमी कंजेशन पळयता हे चुकतले आनी आज आमकां फुकट आमचीच माती मेळटा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.